हावजिंग बोर्ड कॉलनी. कुट्टी खाण्यापर लागतं ना रे, कुट्टी खाण्यापर. नमस्कार. आमी सध्या फोंड्या आसात आनी कुट्टी खांडेपार जी पंचायत आसा तिच्या ज्युरिडिक्शनान आसा. सध्या तुमी हांगासर पळोवंक शकता, हांगासर मेजर हिल कटींग जाल्लें आसा. सो आमी अरावंड 12:30 सुमार आमी डेप्टी कलेक्टराच्या फ्लायींग स्क्वॉडाक कॉल दिल्लो आनी आतां अरावंड 4 जायत, 4:45 जाल्या म्हणटकीर एक सुमारे 3.5 वरां जायत येयलीं, पूण आजून पर्यंत आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळ्ळो सारको ना. सो जेन्ना कॉल केलो तेणी आमकां सांगलें, तेणी आमकां तेंच्या ऑफिसान आपयलें, पूण आमकां हांगासर ऑफिसान येवपाची हें ना. आमकां हांगासर फ्लायींग स्क्वॉडाक हांगासर ह्या सायटीर जाय आनी इन्स्पेक्शन जाल्लें जाय. जें कितें हें इलिगली कितें हिल कटींग जाता तेजेर कितें तरी कारवाय केल्ली जाय. सो आमी त्या जाग्यार वचून आमी कांय करूं शकना. सो रिक्वेस्ट आमी म्हणटा, खंय जर कोण ऑफिशियल पळयता जाल्यार तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आसा. आनी तशीच आमी खूब टायम तेंचो वेट केलो पयलीं म्हणल्यार, आनी मागीर आमी चिंतलें की आतां आमी लायव्ह करचें म्हणून. सो आमी परत आतां कॉल दिता, तुमी लायव्ह पळोवंक शकता. आमी तांकां परत रिंग करता, आतां पळोवया ते कितें म्हणटात ते. हॅलो सर, तुमकां होतो कॉल दिल्लो न्ही, कुट्टी खांडेपार जे हिल कटींग जाता तेजेर. हय सर, कितले म्हणल्यार पावतले फ्लायींग स्क्वॉड? कितें म्हटलें सर? हॅलो. हय ऑलरेडी अटेंड केला तेमी. ना सर, आमी हांगासर आसा, कोण येवना हांगासर. ना तुम्ही जाय जाल्यार सराक हांगा येवन मेळा म्हणटा. सर म्हाका सांगात, हिल कटींग हांगासर जाता, फ्लायींग स्क्वॉड आसता कित्याक? सायटीर वचपा खातीर न्ही. सो आमकां फ्लायींग स्क्वॉड आमकां जाय. सो तुमी ऑफिसान येवन आमी कितें करूं थंय? तेमी ऑलरेडी अटेंड केला म्हणटा आनी तुमकां कितें क्वेरी आसा न्ही ती वयर. सर म्हाका एक सांगात, तुमी खंयच्या कायद्यान 2 मीटर वयर कापपाक बरयल्लें आसा हिल कटींग? खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा काय म्हणटा हांव, की हिल कटींग 2 मिटरा वयर करपाक मेळटा म्हणून खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा? सर एक्चुअली आमी आसा न्ही, आमी फक्त कंप्लेंट घेता न्ही, फ्लायींग स्क्वॉडाक फॉरवर्ड करता. ओके, तो स्क्वॉड गेला खंय आतां? फ्लायींग स्क्वॉड आसा, पूण तेमी सांगता तेमी ऑलरेडी अटेंड केला. कितें तुमची क्वेरी आसा ती अटेंड केला? कितें अटेंड करून कितें एक्शन कितें घेतल्या? इन्स्पेक्शन एक्शन कितें घेतल्या? म्हाका तें खबर ना. तुमी तांकां कंप्लेन दिले, तुमकां तेणी रिप्लाय दिवना की एक्शन कितें घेतल्या ती थंय? हांव तुमकां एक फोन नंबर दिता. म्हाका सर एक सांगात, सायटीचेर थंय ट्रक आसा, JCB आसा, काम चालू आसा, तुमी म्हणटा अटेंड केला, जाल्यार तुमच्या बोल्सान कितें पडलां हरशीं? कित्याक ही सायट जर तुमी पळयत न्ही 114, जाल्यार सनग्रेज. म्हाका सर म्हाजें आयकात, ही सद्या सनग्रेज म्हणल्यार ही सद्या रवी नायकाली प्रॉपर्टी, आनी हांगासर कितें टायर पडला कोणाच्या म्हणून सकाळच्यान आमकां हांगासर वेट करचें पडला. कोण येना हे खातीर काय म्हणटा हांव. कंप्लेंट घेता, हां फॉरवर्ड करता. म्हाका तेजे मुखारले खबर ना. ओके सर, तुमी कोणाक फॉरवर्ड केला पळय त्यांचो नंबर दियात, आमी ताका परत कॉल करता आनी विचारतात. हय ओके, थँक्स. नंबर घ्या. हॅलो सांगात. हय 279 43. हॅलो सांगात. हय 279 हां 4315. 4315. ओके, थँक्यू. तर तुमी पळयलें आतां, ही जी डिपार्टमेंट आसा TCP म्हणा तुमी, जावं डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतले आतां रिंग केल्लो हो, तशेंच बाकीचे सुद्दां हे आसा जे कोण कन्सर्न लागता हे हिल कटींग जेन्ना जाता तेन्ना,
ते खंयचे डिपार्टमेंट केन्नाच सारके रिस्पॉन्ड करिना. तुम्ही फाटल्या फावट सुद्दां हांगासर पळयल्लें बेतोडे जेन्ना आमी मेजर हिल कटींग जे सुदीन ढवळीकराचे बंधू दिपक ढवळीकर तिणी प्लॉट घेतलेले आसा, ते भरपूर व्हडली प्रॉपर्टी घेवन दवरलेली आसा. थंय जेन्ना हिल कटींग जातालें आमी फूल एक्शन घेतलेली, तेजेर आमी कंप्लेन केल्ली आनी आमी फायनली एक 3-4 वरांनी म्हणटा तशें डेप्युटी कलेक्टराचो फ्लायींग स्क्वॉड आसा तो येवन थंय एक्शन घेतलेली. पूण तेज्या पयलीं तिणी आमकां थोडी वायटी उतरांय दिल्लीं की तुमी आपल्याक सांगपी कोण ह्यो गोश्टी. सो हॅलो मॅडम, आमी एक हिल कटींग जाता म्हणून एक कॉल दिल्लो कुट्टी खांडेपार. सो आमी आतां परत रिंग केलो तांकां, तिणी तुमचो नंबर दिला तुमकां विचारात म्हणून. हॅलो 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 सर, आमी कॉल दिल्लो हिल कटींग जाता म्हणून कुट्टी खांडेपार हायवेचेर ऑपोजीट टू सहकारी पेट्रोल पंप मातशें आयल्यान. ते येयल्लो आमकां कॉल, ती जाल्या तुमचं नाव आनी एड्रेस. कितें जालां? तेजें इन्स्पेक्शन जालां लास्ट वीक जाला जाल्यार आयज काम कशें चालू आसा तर? आयज काम चालू आहा म्हणजे तेंच्याकडे परमिशन आसा म्हणून तेंच्यांनी सबमिट. म्हाका तुमी एक सांगात, खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा की 2 मिटर वयर कट करपाक मेळटा हिल म्हणून? तुमी येवन सराक मेळा. ना तुमी म्हाका सांगा न्ही. आतां आमी सर आमकां हांगा फ्लायींग स्क्वॉड जायो, आमी ऑफिसान बसपाक येवपाचें ना. आमकां हांगासर कितें तरी इलिगलिटीज जाता आनी ही खंय तरी रवी नायकाची प्रॉपर्टी सनग्रेज, तुमी 114 पळयत जाल्यार सनग्रेज म्हणून येता. सो कोणाचेर प्रेशर आसा काय कोणाच्या बॉल्सान कितें पडलां आनी कोण येवपाक सोदिना हांगासर? कितें चल्लां तें सांगात सारकें. आनी वयल्यान 33 kVची लायन वयता वयल्याच्यान. हांगासर कितें हांगा बांदपाचें आसा फुडें? आमी ते सरा कडेन घेवन गेल्ले आनी तेन्ना आमकां सरान सांगलां की ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां, तुमचें नाव घे आनी तुमकां एक लेटर जाय जाल्यार दिता आमी. ना लेटर घेवन हांव कितें करूं हातीन? तुमी सर कितें उलयता म्हाका सांगा. जेन्ना करंटली हांगासर काम चालू आसा आनी तुमी सांगता लेटर हातीन घेवन घरा चला म्हणून, तुमकां काम करपाचें आसा काय ना? एक काम करा, कितें करूं? नंबर घ्या, सरा कडेन उलया. ना म्हाका आतां सर एक सांगू तुमकां, सकाळच्यान आमकां फक्त गुणयत आसा. हो सांगता तेका कॉल कर, तो सांगता हेका कॉल कर. तुमच्या ताळ्यार कितें पडला डिपार्टमेंटाच्या? हय तशें उलोव नाका. तशें उलोव नाका म्हणल्यार तुमी एक्शन कित्याक घेयना? म्हाका फ्लायींग स्क्वॉड हांगासर आमकां हे टायमार कित्याक मेळना? तुमी इन्स्पेक्शन केल्लें फाटल्या फावटी तेन्ना 1 मिटर कापलां आसतलें, आतां थंय 3 मिटर कापलां. ना ना म्हाका एक सांगा, तुमी आतां म्हणटा पळय न्ही, म्हाजें आयकात पयलीं. आमी तुजें डिस्कशन बीन केलां, सगळें डिस्कशन केलां. आतां आमी डेप्युटी कलेक्टर उलोवन येयला. हय तूं तशें उतरां उलोव नाका म्हाजे कडेन. मागीर हांगासर फ्लायींग स्क्वॉड कित्याक येयना? तुमी एक काम करा, हितून करप्शन इनवॉल्व आसा खंय तरी. कित्याक हो फोंडेच्या MLAचें नांव येता हितून मदीं. सरा कडेन उलया. नंबर दिया सराचो, कोण तो पळोवया. दियात. न्यू चार्ज येयला सराचो. बरें जावं कोणी ते, आमी तेंचे कडेन उलयता, पळोवया कितले सुद्दां आमकां तुमी धांवन येता, खंय सुद्दां धांवन येता तें पळोवया. कंट्रोल रुमान कॉल कर आनी वेल्टन टेलिसाचो नंबर घे. म्हाजे कडेन नंबर ना तेजो. तुमचे कडेन नंबर ना? आतां तुमी सांगले नंबर दिता म्हणून. आयजूच जॉइन जाला. एक मिनिट. तुमी घेवन म्हाका नंबर दियात. एक मिनिट राव, होल्ड कर. ओके तुजी फोन गव्हर्नमेंट सर्वंट. झिरो 0832 27 हां. हॅलो हां सांगात. पुढे सांगात. 279 4641. 4641. बरें ओके थँक्यू. डायल करा सर. 0832 27 94 641 641 0832 27 94 641. कितें नांव सांग. आतां तुमी पळयलें की हे डिपार्टमेंट. हॅलो सर, आमकां आमी कॉल दिल्लो हिल कटींग जाता म्हणून कुट्टी खांडेपार. सो आमकां सकाळच्यान सर आमकां फक्त हे कॉला वयल्यान कोण दुसरे नंबर फक्त नंबर मेळटा, आमकां रिस्पॉन्स कांय मेळना. सर कितें जालां सद्या? प्रज्योत गांवकर. हय
कंप्लेनंट सर तुषार गावडे. टेल मी द कंप्लेनर. ओके, तुषार गावडे. तुषार गावडे. ओके, नेम एड्रेस. हॅलो, एड्रेस कितें? एड्रेस ऑपोजिट टू सहकारी पेट्रोल पंप. मातशें आयल्यान पडटा तें, लागींच 200-300 मिटराचेरूच, हायवेचे सायडीन. सर्वे नंबर. सर्वे नंबर खबर आसा? सर्वे नंबर काडलेलो न्ही तो. सर्वे नंबर जाय जाल्यार तुमकां आमी सांगपाक शकता मागीर. हां, सो 12:30 फर्स्ट कॉल दिल्लो आमी. तेन्नाच्यान आमी फक्त आमकां नंबर मेळटा, हेका कॉल करात तेका कॉल करात. आतां तुमचो नंबर मेळ्ळा. आतां तुमी म्हाका सांगात की आमकां इतलो त्रास कित्याक जाता? आमी खंय तरी इल्लिगल जें कितें घडटा तेजेर. हॅलो, डू दे हॅव अ टीसीपी परमिशन? टीसीपी सर, टीसीपी कायद्यान खंय बरयल्लें आसा की 2-3 मिटर वयर कापपा मेळटा म्हणून? तेणी टीसीपी परमिशन समज डिस्प्ले केला न्ही, देन इट विल इफ देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इट हॅज टू गो टू टीसीपी. कितें तो If टेक्निकल we are प्रॉब्लेम doing it without a TCP permission न्ही जाल्यार we are going to come and we are going to stop it. तशें आसता. पूण म्हाका सर एकूच सांगता तुमी, एकूच म्हाजे आयकयात, खंय कायद्यान बरयल्लें आसा की 2 मिटर वयर कापपा मेळटा म्हणून? Even if that's the technicalities, TCP checked it. That will be checked by TCP. Once the permission is given by TCP, then we cannot interfere. If the permission is not given by TCP, we will interfere and we will stop it. So if any further issues, we have to contact in TCP because they are technical matters. Any कशे permission दिला, what are the gradient to be followed, everything is done by TCP. ओके सर, तुमचें नाव कितें? I am Elton Dallas. हॅलो, I am Elton Dallas. चार्ज कितें सर तुमचो? हॅलो हॅलो, Hello. डेजिग्नेशन कितें सर? I am deputy collector. डेप्युटी कलेक्टर. ओके, थँक्यू. Yeah. सो तुमी पयलें आतां आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयले आनी हे हिल कटिंगाचेर तेणी सांगलें आमकां जर तेजे कडेन जर टीसीपीचो जर बोर्ड डिस्प्ले केल्लो आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर कांय करूंक शकना अशें तेंचो रिप्लाय आशिल्लो. एल्टन सरनेम कितें तरी सांगलें तेणी आतां. सो अशी सद्या सत्तेचो जो मात मारता पळय म्हणटा पळय न्ही, तो सत्तेचो जेंकां मात मारलेलो आसा ते डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे कोण आसा तांकां अशे तरेन तांकांय प्रेशरायज करता आनी काम करपाक दिना आनी हे खंय तरी दिशाभूल करून जनतेक पिशान काडटा. म्हणटकीर आतां टीसीपीचो बोर्ड डिस्प्ले केल्लो आसा, पूण तांकां जेन्ना हांवें विचारलें की खंयचे टीसीपीचे खंयच्या एक्टान अशें बरयल्लें आसा की 2 मिटर वयर कापपाक मेळटा. तुमी हांगासरल्यान पळोवंक शकता हें केदें व्हडलें कापलेलें आसा तें. सो हांगासर खंय तरी करप्शन टोटली हे सगळें सरकारूच करप्ट जाल्लो आसा आनी तितून भितर हे सगळेंच इनवॉल्व आसा म्हणटा तशें. म्हणटकीर आमी हेजे फुडें पळय आतां जेन्ना तेणी सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर कांय करूंक शकना म्हणून, तेन्ना आमी आतां टीसीपीक अप्रोच करचें पडलें. हेजे फुडें आमी टीसीपीक कॉल दिता, पळोवया कितें जाता तें. दाखय सगळें दाखय. काढ नंबर पास. शिवेशाक कॉल कर. Vamos. सर्वे नंबर काढता सर.
हय तर आतां आमकां तशेंच आमी हे जो प्लॉट आसा तेजो आमी सर्वे 114 डावनलोड केला. तर तेजेर इन्फॉर्मेशन अशें येता की कॉल येता राव. सो तुमी हांगासर पळोवंक शकता. हांगासर सनग्रेस हांगासर तुमी पळोवंक शकता. सनग्रेस इस्टेट डेव्हलपर प्रायवेट लिमिटेड म्हणून येता, नांव येता ओन जे ऑक्युपंट आहा तेजे कॉलमान. आनी सर्वे नंबर जो आसा तो 90 आसा, सब डिविजन 1B. सो हितून आतां सनग्रेस डेव्हलपर्स हे सनग्रेस कोणाचे फोंड्यान तर सगळ्यांक खबर आसतलें सनग्रेस कोणाचें तें. आनी हे हिल कटींग आमी दनपारच्यान ट्राय करता हें हिल कटींग खंय तरी स्टॉप जावचें म्हणून सकाळच्यान कॉल करीत आसा. पयलीं म्हणल्यार आमकां हे नंबरा वयल्यान ते नंबरा म्हणल्यार ह्या मनशा कडल्यान त्या मनशा कडेन धांवणेत गेले आनी लास्ट आन्सर दिलें डेप्युटी कलेक्टरान की आपूण हितून पडों शकना म्हणून. म्हणटकीर हे जे दोंगर कापत वयता दिसान दीस गोंयान जे दोंगर कापीत आसता हेजेर प्रश्नचिन्ह लायतलो, कोण स्टॉप करतलो हें. आनी हेच कारणां खातीर खुबशीं रानटी जनावरां आयज दोंगरा वयल्यान सकयल येवपाक तांकां पडलां म्हणटा तशें. खंय तरी आपले ते सेफली खंय तरी दोंगरार रावताले, रानांनी रावताले. आनी मनीस जेन्ना रानांनी जेन्ना हे हिल कटींग करता आनी रान खावपाक वयता तेन्ना खंय तरी जनावरांक घेवन रस्त्यार देंवचें पडटा आनी मनीस आनी जनावरां भितर क्लॅशीस जाता. म्हणटकीर हेजेर आतां फुडें आमी ट्राय करतले. हय दी कॉल दी. नमस्कार. तो येता म्हणटालो म्हण. गाडी फुडें लाय फुडें लाय गाडी. नॉर्थ गोवा दिसता. कॉल कर. नॉर्थ गोवा दिसता. जावन MG. अरे ना लाय तूं कॉल तरी दी, मागीर तेंचे कडल्यान जाल्यार दुसरो नंबर मेळटलो तुका. सावथाचो नंबर घेवं येता मागीर. हय. पणजी. हॅलो 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 हॅलो. परतून एक कॉल कर. हॅलो हॅलो हॅलो. सावथाचो नंबर आहा डायरेक्ट मार गुगलार मार. गुगल सर्च कर. 12:30 आता 3:30 जाली. हां सेक्शन चालला ऑनलाईन रिस्ट्रिक्शन. हॅलो हॅलो. TCP डिपार्टमेंट न्ही मॅडम? TCP डिपार्टमेंट न्ही? ओके मॅडम हांगासर फोंड्या एक हिल कटींग जातालें हांगासर. सो आमकां कंप्लेन दिवपाची आशिल्ली. तुमी स्कॉट धाडूं शकता आतां? कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा न्ही ते जुरिडिक्शनान फोंडा. हय हय
ओके बरें ओके नंबर दियात मॅडम. भाऊ घ्या ना, भाऊ घ्या. 94 21 24 43 04 ओके आमचा ड्राफ्टमॅन कोंडाचो तो आज ना जाल्यार तो सांगतलो दुसरो कोणाचो नंबर ताचो घे मागीर. बरें ओके मॅम थँक्यू. पटकन आणि फोटो घे. अरे कितें तो फोन आहे TCP मरे. हय अरे म्हणू नका फ्रेंड मागेलो. बरें तूंच उलय तशें. स्विच ऑफ. स्विच ऑफ येता स्पीकर कर. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. सगळं रिपोर्ट पावलं नाही वगैरे. बरं पाहू शकता मधुशान लायव आसा. डेप्युटी कलेक्टर फोन करून झाला. डेप्युटी कलेक्टर ट्रू कलेक्टर साऊथ गोवा. मागीर दे मरे नाका त्याने बंद केलं. हां सर सांगात. कॉल केल्लो. ओके सर थँक्यू. ओके आतां तुमी पळयलें पयलीं आमकां एक रिप्लाय असो मेळ्ळो आमकां रिप्लाय की जेन्ना TCPचो बोर्ड जर डिस्प्ले केल्लो आसा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर तितून इनवॉल्व जावंक शकना म्हणून. पूण आतां कितें जालें आमकां खबर ना. पूण आतां आमकां डेप्युटी कलेक्टरानूच रिटर्न कॉल केल्लो. सो आमी ते मिस कॉल आशिल्लें आमी ताका परत कॉल केलो. तेणी सांगलां आमचो स्क्वॉड पावता म्हणून थंय. सो हें खंय तरी कोण तरी प्रेशर घालता पॉलिटिकल प्रेशर पडटा त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडटा. आनी जेन्ना पॉलिटिकल जे मनीस आसता आमदार मंत्री कोण आसता तेंचे खंय तरी इल्लिगल कितें चलता तेन्ना जे पर्यंत तांकां जाय ते पर्यंत ते स्टॉप करून दवरता डिपार्टमेंटाक. आनी तेंची कामां जालीं म्हणटकीर मागीर तुमी थंय वचोन थंय इन्स्पेक्शन कर म्हणटा. ह्यो गजाली हांगा घडटा. हॅलो तो बोला म्हणतो तेजन दिलाय होता. हां घे म्हणून बरें ओके ओके ओके. सो आमी आतां जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर 2 आसा तेणी आमकां सद्या आतां रिप्लाय असो दिला आश्वासन दिला की तेंचो स्क्वॉड पावता स्पॉटार म्हणून. सो नेक्स्ट जेन्ना स्क्वॉड जेन्ना स्पॉटार पावतलो तेन्ना आमी परत लायव्ह येतले. प्रज्योत गांवकर GP न्यूजा खातीर कुट्टीच्यान.